मडगाव पालिकेच्या कामांनी आपल्याक विश्वासात घेनात। मडगावचो आमदार दिगंबर कामत आपल्याक कुशीक दवरता अशें म्हणीत राजीनामो दिवपाची भाशा करपी नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकराचे निमणे घुमजाव। आमदाराचे आनी आपले संबंध पेड्ड्यार जावंक ना। हांव मातसो तिडकल्लो, म्हजी तिडक हांवें उलोवन दाखयली। तातूंत वायट कितें आसा काय म्हूण दामोदर शिरोडकराचो उरफाटो प्रस्न। आमदारा बरोबर बरें ना अशें हांवें केन्नाच म्हणूं ना। ना कशें आसा, शेनवाराक एक जी मिटींग जाली पळय नानोटेलान चीफ ऑफर, खरें म्हळ्यार हांव म्हजे कलीग कावन्सिलर राजू नायका बरोबर च्या मारपाक गेल्ले, कळ्ळें न्ही। इनफॅक्ट म्हळ्यार भायर जेवणाक गेले अशें म्हळ्यार जाता, कळ्ळें। थंय म्हाका एक 2-3 फोन आयले म्हज्या स्टाफाचे की नानोटेला मिटींग चालू आसा, चीफ तुमी CP तुमी येना काय अशें म्हणून त्या मिटिंगेक। हांवें कसली मिटींग सगळें थंय मागीर म्हाका कळ्ळें थंय चीफ ऑफिसर आशिल्लो, ME आशिल्लो, सगळे जे आशिल्लो सगळे बाकी कोण सगळे स्टाफ आशिल्ले आनी आमदार मिटींग आशिल्ली। आतां म्हाका मातशें तें हर्ट जालें, कित्याक चेअरपर्सन मडगांवचे तर म्युनिसिपालिटी इश्यू थंय समज करतात आनी समज इश्यू डिस्कस करता आनी चेअरपर्सन ना म्हणटकीर म्हाका मातशें हर्ट जालें। त्या दृश्टीन हांवें आमदाराक फोन केलो, बोल ना बेश्टेच्यान हांवें म्हणलें विदावट चेअरपर्सन तर म्युनिसिपालिटी इश्यू तर आमदारच मिटींग जाता भायल्या भायर, म्हाका समज कळना जाल्यार मागीर म्हाका पर्सनली कितें दितलें तें एज अ तुमकां सगळ्या प्रेसाक खबर आहा हांव एज अ चेअरपर्सन हांव कितें काम करता ना तें तुमकां तुमचे सगळें तुमचे नजरे मुखार आहा। म्हगेलें सगळें व्हायट पेपराचेर म्हणटा तशें। सोमारा शिरोडकारान नगराध्यक्ष पदाचो राजीनामो दिवपाचेर विधान केल्ले। दिगंबर कामत मात सुशेगाद आशिल्लो। घडये दिगंबराक नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकाराच्या चुट्टेच्या स्वरुपाची कल्पना आसूये। पूण म्हाका मातशें इतलें हर्ट जालें की मिटींग जाली आनी ताजे नंतर मागीर चीफ ऑफिसरांनी म्हाका कोणें आयलें की प्रेसांत बातमी आयल्या की चीफ ऑफिसरान सांगलें की थोडे अशें डिसिजन जालें आनी अशें कशें कळ्ळें न्ही। म्हाका तातूंत इश्यू काय ना, म्हाका सांगलें ना म्हणजे जस्ट। आनी ताजे पयलीं 12 हांव म्हज्या वॉर्डाक इन्स्पेक्शनाक म्हज्या आमदाराकय मेळ्ळा न्ही। 12 वरांचेर म्हज्या वॉर्डाक सेंट जोसेफ स्कुला कडेन जें डेव्हलपमेंट ग्रांट सिंडिकेट काम केलां पळय तें आमी इन्स्पेक्शन केलां सगळें। थंय चीफ ऑफिसर आशिल्लो, ME आशिल्लो। आतां मागीर एका मागीर काल म्हाका दनपारां म्हज्या आमदारान कॉल केलो, म्हणजे आमदार म्हाका नानोटेलाकच मेळ्ळो, कळ्ळें। थंय कितें फंक्शनां आयिल्लीं दिसता, मागीर थंय म्हाका मेळावेलो आशिल्लो। म्हजे वर्करी आशिल्ले बाय थंय महेशूय थंय आशिल्लो, कळ्ळें न्ही। म्हजे वर्करी महेश तो कितें आपल्या कामां येयल्लो काय म्हाका खबर ना, पूण तो महेशूय थंय आशिल्लो। म्हजे वर्क हांवें ताका क्लियर सांगलें, म्हाका मातशें हर्ट जालें। हांवें म्हजें सदांच आमदार सांगलां हांव निश्ठावंत म्हणून तुजे बरोबर आसा, तुमकां सगळ्यांक खबर आहा। आतां तुमी प्रेसवाले सगळे पेपरांचेर बरयतात दिगंबर कमितो उजवात, दिगंबर कमितो उजवात म्हणून तुमी पत्रकार भावूच म्हजे बरयतात। तुमकां खबर आहा हांव कितलो सिन्सियरली मनीस तो, सिन्सियर वागता तो ताजे कडेन। म्हाका मातशें हर्ट जालें कितें जाता थोड्यांक म्हाका मेन म्हळ्यार म्हाका रोखडेंच म्हजे सगळे सेंटिमेंट्स हाडटा। हांव कितें जो निश्ठेन काम करता पळय मनीस, तेजे निश्ठेक मरे सेंटिमेंट सदां हालता, मनीस मनान सदां दुखता, मन निश्ठ हालता। आतां कितें मनशाक एक राग येता, हें आमी त्या रागा मनीस कितें उलयता, कळ्ळें। म्हाका तें हर्ट जालें, आय एम वेरी मच हर्ट टुडे दॅट डे। पूण कितें आसा आतां आनी काल क्लॅरिफाय केलें न्ही, कळ्ळें न्ही। राग गेलो अशें म्हणत रे, राग म्हण कशें आसता पळय, प्रत्येक संवसारान मनीस जल्मा येता मनशाक राग येताच। आतां ती थोडे राग सोडून भितरल्यान घुसपुटून मरतात, कळ्ळें न्ही। हांवें इतलेंच केलें जें म्हाका ती मनाक खंत भोगलो तो हांवें खंत तूं ओपन करून दाखयलो। राग दाखोवप न्ही, भितर येवन मनाक घेवन घुस्पून मरचे पेक्षा की हांव फॅमिली आशिल्लो भुरगो, हांवें म्हजें जस्ट ओपन करून दाखयलो। आनी कोणें तरी एक हें घातलां की हांव CEO आमचो अत्यंत बरो मनीस, COचेर डिस्प्यूट ते COचेर तुमी कोणें कितें। शेनवारा सांजेर मडगांव नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सोडिल्लें रॉकेट मडगांव पावता म्हणल्यार पालवलें। दिगंबर कामती बरोबर काल ताची बसका जाली आनी ह्या बसके उपरांत तांची जी विवाद आशिल्लो तो मिटलो अशें ताणें आतां जाहीर केल्लें आसा। आपल्याक कॉन्फिडन्साक घेतना म्हूण आपलें मन दुखिल्लें आनी आतां आमदारान आपल्याक सगळें क्लियर केलां। आयच्यान आपली काम करपाची स्टायलूय बदलतली अशें दामोदर शिरोडकरान सांगलां। मडगांवच्यान गोमंतक TV खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकणेकार।